Welcome friends, welcome to Goemkarponn with me Suraj Nandrekar. We are in Taleigao constituency and we are talking to the candidate here, Tony Rodrigues, who was a former mayor of CCP. He had been a staunch supporter of Babush Monserrat and he is now contesting against his wife Jennifer. Tony Bob, how has been the response? एकदम बरो म्हाका पयले सद्या सगळ्या लोकांनीच तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका ताणीच बसयला आनी ताणीच सांगला तुका हांवें भिनाका आमी तुका निवडून हाडटले म्हणून आनी घराघरांनी भोंवतना सगल्यांचो बरो रिस्पॉन्स आहा आनी तुमकां आतां इलेक्शन पावता पावता तुमकां कळटलें आतांच तुमकां गमला वारो कितें आसा तो आनी कसो आसा तो तालिगांवान एकान एक कोणाकूय विचारल्यार काँग्रेसाचेंच नांव चलता काँग्रेसच निवडून येतली म्हणून टोनी बाब, तुम्ही एका काळार सारखे बाबुशाचे सपोर्टर सारखे यू हॅड बिकम CCP मेयर ऑल्सो ड्युरिंग हिज टायम. कितें प्रॉब्लेम जालो तुमचो? प्रॉब्लेम कांयच ना कितें आहा आमकां लोकांक रिस्पॉन्सिबल आमी आसता जेन्ना आमी होल हार्टेडली वावुरता आनी लोकांक आमी आश्वासनां दिता थ्रू तुमची कामां आमी करतले म्हणून अशें आनी ती लोक आमकांय विचारता तेन्ना जेन्ना कामां जायना कामांक घेवन गेले MLA मेवना कोणाक घेवन गेले जाल्यार MLA मेवना मागीर वखदार आमचे 5 वर्सां जालीं म्हणटच इलेक्शनाक वयतना आमकां फेस करची पडटा ती गेल्या 5 वर्सांक 17च्या इलेक्शनाक आमी फेस केल्या आनी तरी आसतना आमचेर लोकांनी आमच्या उतरांचेर भावार्थ धरून वोट करून परतून निवडून हाडली ते तर तुम्ही म्हणून सोदता आतां कामां जायना लोकांची तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी? कामां जावं ना पयलीं म्हणटा ऑपोजिशनाक आसली लोक मानून घेतात पूण आतां अडेज वर्सां जालीं मिनिस्टर आसली मिनिस्टर आसतनाय कामां जायना मिनिस्टर आसतनाय तूं लोकांक मेवना म्हणटा आमी तितून रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता लोकांक. एका काळार तुम्ही हांवें आतां म्हटलें अशें तुमी उदय मडकयकर बाब दया आमी जाणा तुमी बाबुशा खातीर खूब काम केलें. एका टायमार म्हाका जर याद जाता जाल्यार तुमकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां यू हॅव बीन अरेस्टेड एंड अजॉल्टेड बाय द पुलीस. त्या टायमार तुमकां आतां कशें दिसता की ताणें तुमकां परत कॉल बीन करून विचारलो वाय यू आर कंटेस्टिंग? पयले सद्या हांव देवाक आर्गां दिता त्या हितूंतलो म्हाका साल्वार केलो म्हणून इन दॅट पुलीस स्टेशन अटॅक आनी म्हाका पळय मार लागलेलो इतलें फुटलेलें दोस्तो मारून आर्माचो ते देवाक आर्गां हे म्हजेर म्हणूंक जाता हे म्हाका सेकेंड लायफ म्हणून दुसरें लायफ देवान दिलां अशें. पूण त्या हितून तेका लागून तेणें तूं म्हणटा ते भशेन म्हाका विचारला काय म्हणून कित्याक बसता काय म्हणून ना तेणें विचारूंक ना. अशें म्हटल्यार वता अजून पासून की तुमकां आनी उदयाक हेणें बाबुशान प्लांट केला म्हणून काँग्रेसीन तुमचो कितें रिएक्शन? तुजें कितें रिएक्शन ते बद्दल? आय एम आस्किंग कित्याक प्रत्येक दिसा चॅनलांचेर न्यूजपेपराचेर येता की बाबुशान तुमकां प्लांट केला काँग्रेसीन. पूण हांव उतराचो मनीस हांव एक उतराचो मनीस समजलो आनी म्हाका इल्लोसो समाजान रिस्पेक्ट आहा इल्लोसो हांव व्हडलो मनीस न्हू हांव धाकटो मनीस पूण रिस्पेक्ट आहा म्हाका आनी हांव देवाक भिता पयले सद्या हांव केन्नाच तशी फालसिदादपणां उलोवचो ना हांव कितें सारकें आहा तें सांगतलो आनी अशें कितलेच कडेन सांगलां. हांव काँग्रेसान भितर सरला काँग्रेसाक हांव सोडचो ना आनी केन्नाच घात करचो ना ह्या पयलीं कोणाक हांवें केन्नाच घात करूंक ना कसल्याच हितून सोड पॉलिटिक्स ओके कसल्याच हितून हांवें कोणाक घात करूंक ना आनी कोणा कडेन हांव फाल्स जावंक ना. आतां तुमी म्हणटा कामां जावंक ना. माय क्वेश्चन इज वॉट आर द प्रायोरिटीज? तुमी जर इलेक्ट जाले जाल्यार प्रायोरिटीज कितें आसतले तुमची? खंयची कामां जावंक ना आनी वॉट यू वील टेक अप फर्स्ट? म्हजी प्रायोरिटी आसतली पयले सद्या शेतां सांबाळपाची तालिगांवान पळय शेतां आहात तितलीं सांबाळपाची ती तालिगांव शेतांनी ग्रिनरी हाडपाची आदल्या भशेन रोवन जे कोण रोयना आनी शेतकारांक हांवें सांगलेलें आहा तुमकां कितें जाय पळय तें हांव दितलो आनी आतां हालीं दिलां ह्या पयलीं दिलां हितून पळय हें जालां बसपाक तयारी केल्या तेन्नासून हांवें स्टार्ट केलें तांकां दिवपाक आनी शेतकारांय खूश आहा.
आनी ह्या फुडें शेतकाऱ्यांक कितें जाय रोवपाक तांकां बीं कसलें सारें म्हण नाका ट्रॅक्टर दुसरें जे मोळपाचें मिशीन तें सगलें तांकां सांगलें सगलें कांय तुमी भिवपाची गरज ना हांव दितलो म्हाका शेतां सगलीं रोयलेलीं जाय आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर कितें करता अनएम्प्लॉयमेंटाक आमी काम दितले जे पळय कोण बेकार आहा शिकलोले भुरगे हांव आतां घरांनी भोंवता तेन्ना गमता बरे भुरगे चेडवां बरीं शिकलोलीं आहा पूण तांकां सर्विसो ना घरान तांच्या कोण एकलोय सर्विसेक ना आनी कशे ते दीस काडटा ते गमता लोकां कडेन तुमी जेन्ना भोंवता तेंची प्रायोरिटी कितें ते तुमकां पयलीं कितें कर म्हणटा कांयच करूंक ना पयलीं आमी इलॅक्ट करून हाडटा म्हणटा तुका हां मागीर आमचीं कामां कर म्हणटा ओके थँक्यू टोनी बाब तुमचो आमकां टायम दिलो म्हणून आनी आमी विश करता की तुमी इलॅक्ट जावन येवची आनी असेंब्लीन वचून लोकांची सगळीं कामां करची थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं. बाय सो ठीक रावा